नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। नार्वेकाराक जीसीएंतल्यान भायर काडपाचे यत्न, नार्वेकार भायर सरपाक ना तयार। समिती पुलीस फोर्स घेवन घुसली कचेरेंत, चावयो घेतल्यो ताब्यांत। नार्वेकार म्हणटा आपूण अजूनय अध्यक्ष, सोमारा म्हत्वाची बसका। भारतीय सिनेमाच्या शतीपुर्ती निमतान अंदू सावन इफ्फीन दितले 10 लाखांचो खासा पुरस्कार। सिनेमांचे तंत्रज्ञान वा हेर गजालींनी वेगळेपण दाखोवपी गाजिल्ल्या फिल्मांक मेळटलो पुरस्कार। अंदू धरून फाटल्या 2 वर्सां मेळून मिनाची निर्गत 50% पडपाचो अदमास। फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज जावन उक्तायलो अदमास। फिमी म्हणटा मीन निर्गत परवडपाची ना। उसगांवां एके बायलेचो तकलेर फातर घालून खून, पुलिसांक समजूंक ना खुनाचें कारण। गुन्यांवकारांचोय पत्तो ना। ह्या म्हयन्यांतलो फोंड्या वाठारांतलो 3रो जाल्यार उसगांवां जाल्लो 2रो खून। आनी 39वे राष्ट्रीय सब ज्युनियर बास्केटबॉल सर्तीन दादल्यांच्या गटान पश्चिम बंगाल जाल्यार बायलांच्या गटान छत्तीसगड वस्ताद। आता खबर विस्तारान। दयानंद नार्वेकारान आनी जीसीएच्या नव्या समिती मदीं पेटला। पर्वरेच्या कचेरेच्या गेटीक लॉक मारिल्ल्यान समिती आयतारा पुलिसांक घेवन फाटल्या दारांतल्यान जीसीएच्या इमारतीन घुसली। पडकेच्या फुडारपणाखाला समितीन चावयो ताब्यात घेतल्यो। नार्वेकार शेनवारा सावन जीसीएच्या ऑफिसांतच आशिल्लो। नवे समितीन आयतारा सकाळी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक मेळून जीसीएन घुसपा खातीर पुलीस फोर्स मागलो। नार्वेकार म्हणटा जीसीएचो अध्यक्ष आपूणच आसा, सोमारा समितीची म्हत्वाची बसका जीसीएन जावपाची आसा। पुलिस किया गेले लेटर कोणा एंट्री आज हे बन एंट्री लेटर पळयतो की ते स्टाफ आनी ते घेतले लेटर दिया एक्झिक्युटिव्ह मेंबर पळय तुमचे गोवा एसोसिएशन आज बन ऑफिस, आज ऑफिस बन कोणाक क्रिकेट प्लेयर आहा ते पळय भितर सगळे आहा क्रिकेट प्लेयर, यू कॅन गो एंड सी। ऑफिस बन म्हाकाय कोणें सांगले पुलीस येयले म्हणून आय वॉन्टेड नो वाय पुलीस हॅव कम। लेट देम ब्रेक, देर इज अ हाऊस ब्रेकिंग ऑफेन्स, लेट देम ब्रेक। समबडी वॉन्ट्स टू ब्रेक, आय कांट हेल्प इट। की म्हाका सादारण 5 सुमार हांगा इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की थोडे लोक डीसी कडेन येयले। हांवें म्हाज्या सेक्रेटरीक सांगलो श्री कृष्ण तारी की तूं सेक्रेटरी आहा तेन्ना कितें जालां तें येवन पळय। How fair it is on Sunday for any member to come here and try to take over Goa cricket office? Monday they could have come. थोड्याचे पेरेंट्स आज भुरग्यांक घेवन आयिल्ले तो प्रॉब्लेम जालो न्हू। एक वर भायर आसात अजून तांकां दार काडूना। म्हाका खबर ना की सगळे चावे सेक्युरिटी कडेन आहा न्हू। आय एम नॉट इन चार्ज ऑफ द की। फर्स्ट थिंग दे डिड दे अटॅक द सेक्युरिटी, दे सेड सेक्युरिटी बाहेर निकालो, तेणे तांकां बावड्यांक काडले। स्टेटमेंट दिला तुम्ही चावी काढला का म्हणून सांगला कोण आहे तुमचे नाव घेऊन सांगला सेक्रेटरी। आय एम नॉट रेडी टू बी दी सेक्युरिटी। आता आम्ही मोस्टली कोण आसले न्हू म्हणजे अनवॉन्टेड एलिमेंट्स कोण आसले तांकां चडशे जाणांक काडल्या आनी फाल्यांच्यान आमचें ऑफिस वर्किंग जातलें स्टार्ट जातलें आनी ऑफिस वर्किंग जावन फाल्यांच्यान आमी आमची कमिटी हांगा बसतली आनी सगळी सद्या लॉग बी सगळी आमच्या कडेन आहात, लॉकां आसात सगळीं आहात तेन्ना नो बडी वील बी एबल टू एंटर विदाउट परमिशन ऑफ आवर कमिटी। भारतीय सिनेमाच्या शतीपुर्ती निमतान माहिती आनी प्रसारण मंत्रालय अंदू सावन इफ्फींत खासा पुरस्कार दितले।
मंत्रालयाच्या सुत्रांनी दिल्या ते खबरेप्रमाण सिनेमाचे तंत्रज्ञान वा हेर गजालींनी वेगळेपण दाखोवपी गाजिल्ले अशा एखाद्या भारतीय वा आंतरराष्ट्रीय फिल्माक हो पुरस्कार मेळटलो. पुरस्कारा बरोबर 10 लाखांची रोख रक्कमूय आसतली. अंदू गोंयांत जावपी नोव्हेंबरांतल्या इफ्फीन हो पयलो पुरस्कार दितले. हरिश्चंद्र 1913 वर्साक 3 मेक आयिल्ले. अंदू ताका 100 वर्सां पुराय जातात. ताका लागून हे वर्स दबाजान मनोवपाचे म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयान थारायला. अंदूच्या इफ्फीत हे खातीर कांय खासा गजाली आसतल्यो. मंत्रालयाच्या सुत्रांनी पीटीआय खबरां संस्थेक दिल्ले ते म्हायती प्रमाण पयलो क्षतिपूर्ती पुरस्कार एखाद्या भारतीय वा आंतरराष्ट्रीय फिल्माकय मेळूं येता. सिनेमाचे तंत्रज्ञान वा हेर गजालींचेर वेगळोच प्रयोग करून गाजिल्ल्या एखाद्या फिल्माक हो पुरस्कार फावो जातलो. अंदू वर्सा गोंयच्या इफ्फीत हो पुरस्कार दितले. ताचे बरोबर 10 लाखांची रोख रक्कमय आसतली. इफ्फीत वांटेकार जावपी खंयच्याय गटांतल्या फिल्माक हो पुरस्कार मेळूं येता. गोंयचे कांय धार्मीक गट आनी सरकारान मागणी केल्ल्यान इफ्फीच्या वर्सुकी वेळापत्रांत बदल करपाचे म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयान थारायला. इफ्फीचो समारोप सुवाळो दर वर्सा 3 डिसेंबराक सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ता दिसा आयिल्ल्यान लोकांक अडचण जाता. हे फाटभुंयेर अंदू वर्सा इफ्फी 10 ते 20 नोव्हेंबर करपाचो मंत्रालयाचो विचार चल्ला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. अंदू धरून फाटल्या 2 वर्सांत मेळून मिनाची निर्गत जवळ 50% पडपाची आसा. फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज फिमीन हो अदमास उक्तायला. फाटल्या वर्सभरांत कर्नाटक, ओरिसा आनी गोंयच्यान मिना निर्गत उणी जाल्या. निर्गत ड्युटी वाडयल्या आनी रेल्वे येरादारी भाडें वाडलां. हे फाटभुंयेर अंदू वर्सा मिनाची निर्गत आनी 16 ते 25% पडपाचो अदमास आसा. फिमीचो महासचिव म्हणटा हे सगळे हिसबाग धरल्यार मीन निर्गत परवडना. फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज म्हळ्यार फिमीन ह्या मीन कंपन्यांच्या संघटनेन भारतांतल्यान जावपी मीन निर्गतीचेर हुस्को उक्तायला. 2011 ते 12 ह्या फाटल्या वर्सा मीन निर्गत 38.5% पडल्या. पोरू निर्गत 60 दशलक्ष टना मेरेन देंवली. अंदू वर्सा म्हळ्यार 2012 ते 13 वर्सा ती 45 ते 50 दशलक्ष टना मेरेन देंवपाचो अदमास फिमीन उक्तायला. म्हळ्यार आनी 16 ते 25% उणें. मीन निर्गतीची सद्या स्थिती 2011 ते 12 वर्सा लोखणा मिनाची निर्गत 60 दशलक्ष टना मेरेन म्हळ्यार 38.5% पडली. निर्गत ड्युटी 30% जाल्या. रेल्वेचे म्हाल भाडें वाडला. जागतीक मार्केटान मिनाचे दर 22 म्हळ्यार $138 देंवल्यात. गोंय सरकारान कमी ग्रेडीच्या मिनाचेर डंप काडपाक बंदी घाल्या. कर्नाटकांतली मायनिंगा वयली बंदी आनी 3-4 म्हयने तरी उरतली. फिमीचो महासचिव R.K. शर्मा म्हणटा फिमी म्हणटा कर्नाटकांतली मायनिंगा वयली फाटल्या 1.5-2 वर्सांतली बंदी, ओरिसा आनी गोंयान मायनिंग आनी निर्गतीचेर घाल्ले निर्बंध, रेल्वेचे वाडिल्ले म्हाल भाडें आनी 30% निर्गत ड्युटी ह्या सगळ्या गजालींचो विचार केल्यार लोखणा मिनाची निर्गत परवडपा सारकी ना. गोंयांतूय मायनिंग आनी मीन येरादारीचेर बरेच निर्बंध घाल्यात. 48 ते 52% ग्रेडीचे मिनाच्या मातयेचे डंप उखलूंक गोंय सरकार मान्यताय दिना. ह्यो गजाली पळयल्यार मीन निर्गत अंदू केन्नाच ना इतली पडपाची आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.